फोंडा म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाची तयारी सध्या सुरू जाल्ली आसा. कोड ऑफ कंडक्ट सुरू जाल्लो आसा आनी वेगवेगळ्या लोकांनी आपली पॅनलां जाहीर करपा खातीर मिटिंगूय सुरू केल्ली आसा. 2 पॅनलांनी तरी अजूनही आपूण शर्यतीत आसा हें स्पश्ट केलां. एक म्हणजे रवी नायकाचे भाजपा पुरस्कृत पॅनल आनी दुसरें डॉक्टर केतन भाटीकारांचे फोंडा रायझिंग. काँग्रेसीन अजून तोंड बंद दवरलां. काँग्रेसीचे फुडारी राजेश वेरेकार सध्या तरी वगी आसा. फोंड्या म्युनिसिपालिटीचें राजकारण फाटल्या 5 वर्सांत 180 डिग्री घुंविल्लें आसा. म्हणजे जें हांगा आशिल्लें तें थंय गेल्लें आसा. आमी पळयलें की रवी नायक हे जेन्ना फाटलें इलेक्शन जाल्लें तेन्ना काँग्रेसीन आशिल्ले ते ह्या इलेक्शनाक BJPन आसा. ताका लागून एंटायर जी पॅनलां आशिल्लीं तांचे एकमेकांक मिक्स जाल्ली आसा. आमी पळयता 2018 जेन्ना इलेक्शन जाल्लें तेन्ना रायझिंग फोंड्याचे 7 जाण आयिल्ले, भाजपाचे 5 जाण आयिल्ले आनी काँग्रेसीचे 3 जाण आयिल्ले. आयच्या भागांत आमी मेळुया डॉक्टर केतन भाटीकारांक. फाटले फावटी 7 सिटांचेर जिखून आयलो, पूण फुडलीं 5 वर्सां 2 नगरसेवक ताका सोडून गेले. हो आसा इतिहास डॉक्टर केतन भाटीकारांचो. हे फावटी ते म्हणटा आपूण पुराय नेटान लढटलो. रायझिंग फोंडा आमी एट दीस मोमेंट 10 तरी कन्फर्म केले. बेश्टेच 15 घालपाक जाय, 15 घालपाक वचचो ना. जंय जंय थोड्यांक सपोर्ट करपाक जाय तो एक्सटर्नल सपोर्टूय हांव दिवपाक ह्या फावटी प्रयत्न करतलो. जंय 1-2 वॉर्डांनी म्हाका खूब कमी मतां पडल्या थंय म्हजें वेगळें प्लॅनिंग आमचे टिमीचें आज चल्लां. फायनली इट इज अ टीम डिस्कशन एंड टीम डिसिजन. इट इज नॉट एन इंडिविज्युअल डिसिजन. आय एम डॅम शुअर की आमची रायझिंग कुट्टी खांडेपार पंचायत आज मिती पर्यंत चालू आसा अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. आतां फुडें कितें जायत सांगूंक शकना कित्याक हे पॉलिटिक्स. आनी हे हांव MLA इलेक्शन हरल्या नंतर तुजे कडेन इंटरव्यू जाल्लो आमचो डावन बट नॉट आउट करेक्ट. आनी तेन्ना हांवें तुका उतर दिल्लें की हांव पंचायत कॅन्डिडेट घालतलो वीच यू आर ऑल्सो स्केप्टिकल की हांव घालतलो की ना. आनी आमी घालून आमी जिखून आयले. त्याच प्रमाणे आमी रायझिंग फोंडाय पॅनल घालतले आनी आमकां खात्री आसा की आमी कंप्लीट मेजॉरिटीन ह्या फावटी येतले अँड वी वील गो सोलो एज रायझिंग फोंडा आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें सरतले. सध्या तरी डॉक्टर भाटीकार 13 जाग्यांचेर लढपाक सोदता. 2 कडेन खंय सपोर्ट करतलो. रायझिंग फोंडा आमी टोटल 110 मेंबर टीम आसा आमची आतां आनी वी टेक अ कॉमन डिसिजन. काल आमची एक मिटींग जाल्ली वीच वॉज एट आउटसायड गोवा and today we are having another meeting and we will finalize it whether we are going with 5 candidates, 10 candidates, 12 candidates or what we will decide. But we will not go all out 15. We will go 12 to 13 candidates for sure. 12 to 13. That will be complete Rising Fonda panel. फोंडे नगरपालिका वेंचणुकेच्यो खबरो आमी तुमच्या मुखार हाडीत रावतले. पळयत रावात गोवा न्यूज हब.